गोंयांत भायल्यान नुस्तें हाडपाचेर 6 म्हयन्यां खातीर सरकारान बंदी घाल्या. नुस्तें वेपाऱ्यांच्यो मागण्यो तशेंच नुस्तें तपासपा खातीर सुरू जावपा आशिल्ले लॅब अश्यो गजाली जाग्यार पडसर ही बंदी चालू उरतली. गजाली जाग्यार पडल्यो नात जाल्यार ही बंदी आनीकूय 6 म्हयन्यां खातीर फुडें चालू उरूं येता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शेनवारा सांगलें. फॉर्मेलिन विशयावेल्यान सरकाराचेर दबाव वाडत चल्ला. नुस्तें वेपाऱ्यांनी भलायकी मंत्र्याकूय सोडलो ना. In view of the situation in the state of Goa and non-compliance with the traders and constant misleading of people of the state of Goa by various people who have monopolized the fishing trade in the state of Goa and trying to play around with the sentiments of the people of the state of Goa, in view of this and the response received from the fish importers where they have not taken any steps to comply with the directions of the DFDA, there is no question of DFDA giving them any more time or any kind of relaxation to comply with the conditions stated in the circular bearing dash which you already have. I take this decision in the interest of the people of the state of Goa that till compliance all these requirements are met and independent labs for quality checking of fish are in place. Orders to be issued to the FDA and relevant agency that government bans import of fish into the state of Goa for a initial period of 6 months, which may be extended to another period of 6 months to all the measures are in place, which includes labs quality from the Quality Council of India, Export Inspection Council. Till such measures are in place with immediate effect, all imports of fish inside the state of Goa stand banned. Secretary Health to issue orders. This is the final decision. Monday order issue करतली. हांव फायल ऑलरेडी सायन केल्ली आसा. जो कोण बशीन हाडटा आमी बस मालक पासून आमी त्या मनीस जो हाडटा तांकां आमी प्रोसिक्युशन अंडर लॉ आमी करतले. पुलिसाक बी सांगला. पुलीस कडेन DIG कडेन मंडे मिटींग घेवन आमी ह्यान फुडें कशें कितें प्रोसिक्युशन आमी करूं शकता हेजेर करतले. We will file cases through DFDA. We'll file cases through the police. We'll file necessary FIRs so that nobody brings these type of fish. Ban is there for 6 months. But FDA will accept the for 6 months. Yeah, we'll accept it. They can give the application. नुस्तें तपासपाचे बाबतीत कसलीच तडजोड स्वीकारचो ना अशें भलायकी मंत्र्यान ठामपणान सांगलें. खास करून नुस्तें वेपाऱ्यांचो मुखेली इब्राहिम मौलानाच्या बाबतींत ताणें कडक भुमिका घेतली. हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता की गोवा राज्य हे इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ इब्राहिम मुल्ला. हे नुस्त्याचे माफिया जो तो चलयता कांय लोक चलयता आनी तेज्यान म्हाका दिसता की ह्या तरेच्या लोकांक मॅन्युप्युलेट करपाचो प्रयत्न चल्ला. आय एम नॉट हियर टू गेट मॅन्युप्युलेटेड बाय एनीबडी. पयलीं आमी कितें थरयल्लें की गोंय राज्याच्या हितान आमी कंप्लायन्स पयलीं मागुया. जो पर्यंत कंप्लायन्स येता ते कंप्लायन्स घेतल्या उपरांत मागीर तेंचे कितें आहा ते विशय वी कॅन लूक इन टू दोज इश्यूज. बट वन थिंग इज व्हेरी सर्टन इज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अस compromising on food safety of the people. These type of people can continue to have press conferences, continue to do what they want, and I want to send a message to this whoever this fellow is, Ibrahim Mullah काय कोण रे मुल्ला तो काय खबर ना माहिती. तो ॲक्च्युली गोंयचोच न्हू आनी गोंयचे लोकांचे जिवनाचेर तो पयसो करता. आमी गोंयचे लोकांचे जिवनाचेर काय स्वास्थ्याच्या माध्यमांतल्यान ह्या तरेचे मनशांक कंप्लायन्स आमी करून घेतले. आतां हांव आनी विजय सरदेसाय आमी दोगांनी ठरयला की आमकां स्ट्रिक्ट मेजर्स घेवंक जाय आनी आमी तुमकां पयर बी सांगलेले प्रेस कॉन्फरन्सान की आमी QICचे टीम फाल्यां नाल्यार परवा येता. ते ह्या 2-3 दिसान येतला. परत कॉम्प्रिहेन्सीव मिटींग जातल्यो. Vijay will be a part of the meeting. I will also be a part of the meeting, and we will have these officials there. We will scout again and finalize, come to one final conclusion where the lab is going to be set up. मजगती शेनवारा आनीक 5 नुस्त्याची बॉक्सां सापडली. मेरशे सकाळी सुमार 8 वरांचेर ही 5 बॉक्सां देंवयली. खरें म्हणल्यार ती म्हापश्यां देंवोवपाची आशिल्ली, चुकून पणजे पावली. ह्या बॉक्सा विशीं ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनात कागाळ दिल्या. नुस्तें साळगांवा व्हरून वडयलां. 5 boxes containing fish were unloaded near Mercedes Circle. One bus registration number J03N5670 on 10/11/2018 8:15 hours. Owner of the bus was one Mr. Mandar, son of Ajit Parshekar, resident of Chikalim, Korwale, Bardes, Goa. Now, ki zala ki boxes containing fish were loaded in the bus at Mumbai by one Mr. Pratap More and one son of Sampad More. आणि एक थंय शामील आशिल्लो एक Dominic D'Souza. Also, all these from Sawantwadi, Maharashtra, and were supposed to be unloaded at Mapsa, but unknowingly they brought it to Panjim. आमी FDA सांगलेले आसा ऑलरेडी ते प्रोसिक्युशन कितें आहा ते करपाक ते सोमारा ते करतले कितें करूंक जाय ते.
आणि मेन म्हणजे पुलिसान ऑलरेडी पुलीस हॅज इन्फॉर्म डायरेक्टर विथ ऑल द फॅक्ट्स टू फूड अँड ड्रग्स आमचो सुदेश वेरी PI ओल्ड गोवा. Now what we have done is we have confiscated these 5 boxes and we have sent it to Saligao plant for destruction. नुस्त्याच्या विशयाचेर बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावय फुडें आयला. नुस्तेबंदीचे समर्थन करतना ताणें नुस्ते व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष इब्राहिमाचेर फोग काडला. इब्राहिम जो कितें उलयता तो जाणा कितें उलयता तें. हांव म्हणटा जरी तर ताका दिसता नुस्त्या बरें दिवचें म्हणून जाल्यार ताका राव सांग. जे पळय आतां लॅब घालता 13 करोड लॅब सँक्शन केला मरे ते लॅब येऊ दी जाऊ दी. ते पर्यंत आतां लोकांचो उसका लोक नुस्तें खायना सोंपेपणी. लोकांक कॉन्फिडन्स बिल्ड जाऊ दी मरे. लोकांक कॉन्फिडन्स बिल्ड जालें तेन्ना मागीर पळया खंयचो पोट बरो खंयचो पोट बरो न्हू. भुरग्यांक फ्युचर तरी बरें. हांव मानी कोता हेल्थ मिनिस्टरान केलें तें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.